रिलीज करतकीर पुलिसान 35 अंडर नोटीस इश्यू केली BNSS ते कॉम्प्लाय करपाक आमी आयिल्ले आमगेलो स्टेटमेंट रिकॉर्ड केला एज पर आर CS रिकॉर्ड केला आनी तांकां आमकां आतां कंडिशन घातला की ते श्युरिटी बोलला आमी पर्सनल बॉन्ड दिला श्युरिटी दिला आनी आतां टील असेंब्ली 500 मिटर सरावंडिंगाक एनाक म्हणला आनीक 10 to 12 टील असेंब्ली सोंपता म्हणल्यार कुडचड्यार रिपोर्ट करपाक कुडचड्या पुलीस स्टेशनार म्हणजे एवरी डे टील असेंब्ली म्हणजे असेंब्ली हे जाता तेन्ना 27 मार्च असेंब्ली सोंपता म्हणून अशें तर ताजेर बरयला टील दॅट डे तेंच्यांनी रिपोर्ट करपाक जाय संडे पासून इन्क्लूड आहा तितून आयज संडेच न्ही गांवचे लागीं एक वायट घडटा म्हणून आमी जे हें आशिल्लें तेका लागून आमी थंय बसताले की गव्हर्मेंटान आमकां येवपाचें विश्वासाक घेवपाचें एटलिस्ट डिस्कशन म्हूण करपाक जाय जे आमचे आमदार आसा बाकीचे मिनिस्टर आसा आमी सगळ्यांक खबर आशिल्लें की आमी थंय बसले कडेन आसा म्हणून पूण कोणूच पावलें ना लास्ट एक म्हणटा तशें एक फ्रस्ट्रेशन म्हणूं शकता की आमी एक डिसिजन घेतलो की चल हांगासर आमी ते सपोज हांगा येना जाल्यार आमी थंय वचोन पूण एटलिस्ट तांकां जागयतले सो त्या इंटेन्शनान आमी हें केलें आमकां खंय कशें प्रॉपर्टी डॅमेज करपाक नाका आशिल्लें गव्हर्मेंट नाल्यार आनी खंयचें वायलन्स करून आमकां तें नाका आशिल्लें आमी जस्ट एक पेपर एक घेवन गेले आनी आमचे थंय आमी मांडलें तुम्ही कोणाच्या पासाचेर गेल्ले खंयचे पास लागता तेका हय आमी दिपक पावसकार सराक हें केल्लें सो तेणी मागीर तें अरेंज केल्लें जे आमचे विजय सर आसले तेणी पास अरेंज करून आमकां दिल्ले हा विजय सरदेसायचे हय हय आमची इंटेन्शन तांकां कोणाक खबर नाशिल्लें कितें आशिल्लें कितें ना आमी जस्ट एक पळोवपा म्हूण गेल्ले आनी आमचे 4 जाणां भितर हें आमचे भितरच आशिल्लें की आमी थंय करपाचें तांकां हातूंत कांय हें ना लोक प्रतिनिधी म्हणटात लोकांचे प्रश्न आहा तेणी मांडपाक हय जाय लोक प्रतिनिधी तेणी आयकून पूण घेवपाक जाय मागीर आमगेलें हेंच आशिल्लें आमी असेंब्ली पावपा कारण कितें आमी कितें बेकार म्हणून हांव गेलो ना थंय आमकांय खबर आहा थंयचे रुल्स आनी आमचे जे गोंयचे कितें चलता तें थंयच आमचें तें देवळू म्हणपाक शकता आमी सो तें आमी सांगपा लागूनच गेल्ले बाकी कित्याक तुमी इतले दीस म्हणजे तुमचो आवाज पावना नाशिल्लो म्हणून सगळ्यांक पावयल्लो क्लियर इंटेन्शन आसलें तुमचे फक्त आवाज पावपाचो आवाज पावोवपाचो हांव रिक्वेस्ट करता तांकां आमी तुमचे मनीस आज AMC ना BJP आमी तुमचे वोटर कोण आसात आनी तुमी इलेक्ट करून धाडले कडेन आसात तेन्ना उपकार करून आमचे विशयी एक भावनीक विचार करात आनी शब्दाचेर जिबेचेर कंट्रोल दिवन तुमी उलयात अशें म्हणटा